पास अभी इंफॉर्मेशन आई थी रिगार्डिंग अ पर्सन हु वाज ब्रॉट डेड एट PHC 2M। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की। वी हैव अरेस्टेड वन पर्सन इसके अंदर। इनिशियल इंफॉर्मेशन से जो जानकारी मिली है, कुछ उनका आपस में किसी बात को लेके आर्गूमेंट हो गया। हाँ सर। एंड आफ्टर द आर्गूमेंट दे गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट, और उस लड़ाई के बाद से वन पर्सन लेटर ऑन सकम टू इंजरीज। तो उसके ऊपर हम जो भी लीगल एक्शन है उसमें हम ले रहे हैं। द पर्सन इज़ इन आवर कस्टडी ओनली, और क्या सर्कमस्टांसेस रहे वो सारे उनको एग्जामिन किया जा रहा है। सर और भी कोई इसके अंदर है? सर अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। अभी तक इसके अंदर वन पर्सन इज ओनली सीन एज फाउंड इन्वॉल्व। इफ देयर आर मोर पीपल फाउंड इन्वॉल्व वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। सर उसके ऊपर कोई वेपन्स का वगैरह? अभी तक कोई वेपन का ऐसा कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ सर। नेचर ऑफ इंजरीज देख के भी नहीं लगता है कि कोई वेपन यूज़ किया गया। बाकी डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा रहा है। डॉक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट सम वेपन वाज यूज्ड। व्हेन वी विल इन्वोक। एक 7 सुमार एक फोन येलो की आमचो एक मित्र अमर बांदेकर तो आमच्या मध्ये आता ना। काही लोकांनी तेका बिचाचेर आमचे रेस्टॉरंटातले एक आमचे कूक आणि वेटर्सांनी तेका मारलो म्हणून अशें कळ्ळें। तेन्ना आमी बिचार येयल्ले, तेन्ना PI PSI बिचार आहले, ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहले तेंचे, आणि काही भुरग्यांक ते धरलेले हेंच्यांनी। तेन्ना कळ्ळें की पयलीं कोणूच सांगना आलो कितें जालें तें, भियाले सांगपाक। जेन्ना आमच्या PSI आनी PIन जेन्ना तेका धरलो, ट्रॅक केलो तेजो फोन आनी सी फॉर्म बी तेजे कितें आहलें ते मेळ्ळे तेज्या उपरांत तेका तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर मेळ्ळो, आनी इमिजिएटली विदीन 2 आवर्स PIन तेका धरलो। तेका लागून पयलीं PIकूय आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचे सगळ्या स्टाफाक हांव थँक्यू म्हणटा की बेगींतले बेगीन म्हणजे अशें 2 वरां भितर तेंच्यांनी कारवाय केली आनी तेंकां आतां धरून हाडल्या। पूण आतां म्हाजी एक अशी एक परतून एक आमच्या सरकारा कडेन विनंती आहा की जे 20 शेक आहा तेंच्यांनी टेबल खुर्चे सारके उदकान घातलेले आहा, आनी चलोंक जागो ना वचपाक बिचार। सांजचे जर वयतले वॉकिंगेक जाल्यार प्रॉब्लेम जाता। आयचो जो इन्सिडंट घडला हो फक्त शेकाक लागून घडला। की म्हाका दिसता ती शेकां दिल्या गव्हर्मेंटान तेंची लायसनां रिवोक करची, आनी हेंकां लायसन हेंकां शेक घालूंक दिवचे न्हू। जे खुर्चे आनी टेबल दर्यार घातल्या तेंकां सगळ्यांची न्हू एकाच शेकाची, बाकीच्यांक सुद्दां हेंची कारवाय करपाची गरज आहा। आनी हेंच्या फॅमिलीक तेंकां कितें तें न्याय मेळोवन दिवचो आनी हेंचेर कारवाय करची, इतकेंच मागता। सध्या डेली वयता बिचार वॉकिंग वयता, अशें दिसता की आमकां तेका फाल्यांच्यान भंय दिसता वचपाक तेका। हांव सदांच चंद्रसाक सांगता तेका अशें खूब घडटा हेंचें चलांक सेफ्टी तेका अजिबात तरी अशें हें ना। आमकां त्या चेरीक हात लावपाक भंय दिसता की आतां हे फोन आमकां इन्सिडंट फोन आमकां ते फाल्यांच्यान बिचार वचपाक भंय दिसता। आमच्या गांवांतल्या बिचार वचपाक आमकां सेफ्टी ना अशें आमकां दिसता। ते हेचेर पोलिसांनी कितें लक्ष दिवपाचो आनी गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दिवपाचो। आमी मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर येयल्यात। आज तुमकां खबर आसा की आमचो शेजारी बाब अमर बांदेकर आज ह्यो डेथ जाला, आनी त्याची आज जी मर्डर जाल्या पळय आरंबोल बिचाचेर, ज्या शेकाचेर आज भायले सगळे जे आसात त्या भायल्या कामगारांनी लागून तेका 10-12 लोकांनी लागून तेका आज बडयला, आनी एक 50 मिटराचेर धांवन वचून तो त्या जाग्याचेर पडून आज तेका मरण येयला। आज ही मर्डर जाल्ली आसा। आज दिसा धवळ्या आमच्या लोकांक भायर फिरपाक सुद्दां आज भिरांत जाल्लो आसा। तेका लागून आमी आज हांगासर आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर PIक मेळपाक येयल्ले, आनी PIक आमी मेळ्ळे। तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। तेंच्यांनी काही लोकांक अरेस्ट करून भायले हाडलेले आहात, तांकां कूक जावं वेटर अशें ते शेकाचेर जे काम करताले तांकां ते घेवन हांगा येयल्यात। तेन्ना आमी PI कडेन रिक्वेस्ट केल्या की आमकां CCTV फुटेज आमकां दिवची बेगिनात बेगीन अर्जंट। तेचे उपरांत सेकंड जो एक्यूज आसा तेका मर्डर सेक्शन हे तेका लावचे, हे आमचे सेकंड आसा। आनी एकटो भितर ना तेन्ना ही केस एकट्याचेर रजिस्टर जायनासतना तेंच्या सगळ्यांचेर जितले पळय भितर आसात 10 जाण आसूं 12 जाण आसूं तितल्यांचेर आयज ही केस रजिस्टर जावपाक जाय आनी तितले अरेस्ट जावपाक जाय अशें आमी एक PI कडेन आमी मागणी केल्या। आनी PIन आमकां एश्युरन्स दिला की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें चालू आसा, तेन्ना तुमी भिवपाची गरज ना। जे कितें आसा ते सगळे मर्डर सेक्शनूय लागतले
त्याच्या उपरांत ते अरेस्टूय जातले सगळे आणि तांकां ऑलरेडी हांगा हाडून तेंच्यांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसात आणि अशें सगळ्यांक जे कितें आनी CCTV फुटेज जी आसा त्याच्या वयरूय PN आमकां सांगला की CCTV फुटेज तुमकां मेळटली, प्रॉब्लम हे करपाची गरज ना. तर आयज जे कितें हें चलना पळय, आयज लोकलांक आमकां फिरपाक सुद्दां आमच्या लोकलांक आयज सेफ्टी ना. आयज ते सगळे जमून येतात, भायले लोक भायले शाखा चलयतात आणि ते एकामेकाक सगळे जॉयन आसात. एकट्या कडेन कितें जालें काय बाकीचे शेतकाराचे बाकीचे स्टाफ धांवतात आणि ते सगळ्यांक अशें करून मारतात. ताका लागून आमचे लोक आतां कोण वचपाक सुद्दां बिचार भियातात, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. ताका लागून हांव मागतां की जेन्ना वार्ताहर कळ्ळी तेन्ना आमी धांवून ते बिचीर गेले जाल्यार थंयसर PI तेन्ना पावलो आनी बाकीचो तेंचो स्टाफूय पावलो आनी ते तांकां जे भुरगे ते हेचेर शेकाचेर आसले तांकां ते धरपकड करून व्हरताले. पूण जी आयज घटना घडल्या ती खूब खेदाची आहा आनी आयज हरमल बीच हो सारको वायट नजरेन पळोवपाचो जाल्लो आहा की फर्स्ट टायम ही मर्डर घडल्या आनी अशें घडचें न्हू. आयज बीच हो सेफ्टी ना, आरंबोल बीच हो अगदी सेफ्टी ना. ते जे शेकां घालतात ते शेकां बिचा मेरेन सगळे तेंचे बेंच पावलेले असतात, तेंचे खुर्चे पावल्ले असतात आनी ते वाटेन जर कोण वचात जाल्यार ते तेका दहशत करतात. तेन्ना हो अमर बांदेकर त्या वाटेन वयतालो अशें आयकूंक येयलां आनी तेणी फक्त ती खुर्ची हालयली, वाटेर खुर्ची आहा ती हालयली म्हणून आयज तेची ही मर्डर जाली. तर अशें आमचे हे लोकल आहात ते त्या वाटेन वॉकिंगेक वयतात आनीक कितें वयतात जाल्यार हेंकां ही सामके भिरांत जाल्ली आहा. आनी लोकलांक तर भोंवपाक सामकें थंय कांयच ना. ते वटेन गेल्यार ते दादागिरी करतात आनी बेंच तेंचे जे आसात जावं ते खाटी आहात ते सगळे बिचाक टच असतात आनी ते बिचार भोंवपाक लोकलांक कांयच चान्स ना. जर विचारले जाल्यार ते दादागिरी करतात अशें आयकूंक येता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचे जे फिशरमॅन काय आहा हे आतां दिसा ढवळे जर मर्डर जाल्यार जाल्यार फिशरमॅन ते रातचे वयतात, तांकां वयचेच पडटा पोटा पाणयाक लागून. तेंची मर्डर करून हे खंय नात करून उडोवंक शकतात. जर दिसा ढवळे जर हे घटना घडतात जाल्यार रातचे त्या वाटेन जे आमचे फिशरमॅन आहात ते जर गेले आनी तेची एकाद्याची मर्डर जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आनी पब्लिकेन कितें करचें. To inquire about the death of Amar Bandekar, a young boy of 35 years old, who has been brutally, daylight, it was a murder on the beach. Arambol beach, which is known for tourism all over India. It's a lovely beach, tourists flock into large numbers, but today the life of common man is in danger. We have noticed that innumerable violence activities are taking place. The beach is no more safe for people. A family doesn't want to go on this beach because of today there are a lot of activities taking place in such a way the non-Goans are overpowering the Goans. Now who is responsible? Who is responsible for this death? A death means a person is gone. Today, tomorrow, investigation, whatever is done. Today we have met PI. PI assured us that total investigation will be done and nobody will be left out. Today they have brought about 8 to 10 people. 10 people mob come together and beat one local boy. You just imagine what type of violence is taking place there. And why government is not taking steps by routine patrolling or whatever. The beach is totally occupied by the sheikhs. The sheikhs have reached close to the beach. How are the people going to walk? Now today this incident, because this boy used to go regularly for walk in the evenings. And the evenings time when he saw some benches and all blocking the way, he just removed one chair and the repercussion is his death. Is it good? Now who is responsible for such things? There are incidents of been sarpanch, ex-sarpanch who have been beaten in the past. Such things are happening when we have a full-fledged Mandre police station coming up recently, and yet these type of things are happening. The law and order has just collapsed. And government looks like they're not bothered about it. The MLA, the ministry should be worried about such things happening. Immediate action should be taken. We don't see anything happening. So right now, it is a law and order collapse, totally collapse. And we, through all the neighbors, family members, friends, we have come together demanding justice for this boy.